नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। पर्यावरण मंत्रालय करता दर्यादेगेंचो अभ्यास। कोस्टल वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बसका घेवन दर्यादेग खेळांक दितले प्रोत्साहन। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची विधानसभेत माहिती। पुणेच्या मर्दनगडाचे सोबितीकरण करून करतले संवर्धन। पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायांची माहिती। आमदार दाजी सळकारान मांडिल्लो खासगी थाराव। कर्नाटका प्रमाण गोंयांत रेस्टॉरंटांनी शेकांनी आणि लग्न कार्यावळीत राती 1 मेरेन म्युझिक वाजोवपाक परवानगी दिवपा खातीर करतले यत्न। विजयाच्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची विधानसभेत जाप। राज्यात उबर सारकिल्ल्या खंयच्याच कॅब एग्रिगेटराक सरकाराकडल्यान अजून मेरेन दिवंक ना मान्यताय, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। बेकायदेशीर उबर कॅब सेवा सुरू आसा म्हणून आमदार वेंझीन केल्लो आरोप। स्क्रॅपयार्डाचो प्रश्न फुडले 6 म्हयन्यां भितर करतले सुटावो। स्क्रॅपयार्डा खातीर हाडटले नवे धोरण। मुख्यमंत्री सावंतांचे आश्वासन। आमदार विजयान विधानसभेत मांडिल्लो खासगी थाराव। आणि एसीजीएल कंपनीतल्या गोयच्या 8 कामगारांक अचकीत धाडले घरा। भायल्यांक दवरून गोयच्या कामगारांक घरा धाडले म्हणून कामगारांचो निषेध। कंपनी गोंयकारांचेर अन्याय करता म्हणून कामगारांची कागाळ। आता खबरो विस्तारान। पर्यावरण मंत्रालय दर्यादेगेचो अभ्यास करता। सगळ्या दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बसका घेवन तांच्या सुचोवण्यांचेर विचार करतले आणि मागीरूच गोंयांत दर्यादेग खेळांक प्रोत्साहन दिवपाक पावलां उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। दर्यादेग खेळांक प्रोत्साहन दिवचें म्हणून आमदार जीत आरोलकारान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। बीच व्हॉलीबॉल, फुटबॉल आणि हेर दर्यादेगेर खेळपी खेळांक प्रोत्साहन दिवची अशी मागणी करीत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी घातिल्ली। हाचेर आमदार वेंझी विएगस, विरेश बोरकार, डिलायला लोबो, विजय सरदेसाय, रुडॉल्फ फर्नांडीस, दिगंबर कामत, अलेक्स रेजिनाल्डो, मायकल लोबो हांच्यांनी उलोवप केले। सिरियस डिस्कशन हे कित्याक बीच स्पोर्ट टुरिस्ट डेस्टिनेशन करपाची गरज आहा। आयज आमी म्हणटात की टुरिजम म्हणटा ते क्लास म्हणजे बेस्ट ऑफ बेस्ट टुरिस्ट येवपाक जाय, म्हणजे क्वॉलिटी टुरिस्ट येवपाक जाय। जाल्यार क्वॉलिटी टुरिस्ट येतले जाल्यार कशे येतले? आयज खंयचोय आतां तुमी पळयशात जाल्यार लास्ट टायम तेणी रेशो दाखयला त्या प्रमाणे फॉरेन टुरिस्ट आहा ते कमी जायत आहात, एवरी इयर कमी जायत आहा। कित्याक? फक्त आमी कितें दितात तांकां हांगासर टुरिस्टांक? फक्त आमी बिचीस दितात, शेक्स दितात, रिलॅक्स जातला वयतात। सो अदर एक्टिविटीज कांय ना थंयसर। सो आमकां हे कोस्टल बेल्टाक एंटायर कोस्टल जर टुरिजम वाडयतलो जाल्यार वेगळ्या पद्दतीन चिंतपाची गरज आहा। स्पीकर सर, बीच स्पोर्ट्स बीच स्पोर्ट्स फक्त टुरिजम डिपार्टमेंटूच लागना, हे 2 वेगळे भाग एकी कडेन येवंक जाय। आयज टुरिजम डिपार्टमेंट आपले प्रथा पयलीं पासून चालू आहा, रोड शोज, एक्झिबिशन हे चालूच आसा, स्टेट फेस्टिवल्स हे चालूच आहात, पूण टुरिजम ते वयता आसतना ह्या सायडीन आमचो स्पोर्ट्स आयज आमी पळयतात मेडल एलेकी वारले बाब विजयाचे की मेडल्स जे आहा, मेडल परफॉर्मन्स तेचेर आमी पळयत जाल्यार ते मेडल परफॉर्मन्स आहात जे आमी आनी तुमी केन्ना ल्हानपणा खेळोकूच ना तसले परफॉर्मन्स हे आहात, डिसिप्लिन्स आहात। म्हणजे न्यू क्रिएटेड स्पोर्ट्स म्हणजे जर 10 ते 15 टॉप कॅटेगरीज काढले स्पोर्ट्साचे, फुटबॉल, क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, हँडबॉल, बास्केटबॉल हे खंय एक्झिस्टन्सूच ना। पर्यावरण मंत्रालय दर्यादेगांचो अभ्यास करता। सगळ्या दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बसका घेवन तांच्या सुचोवण्यांचेर विचार करतले आनी मागीरूच गोंयांत दर्यादेग खेळांक प्रोत्साहन दिवपाक पावलां उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। जीत आरोलकर बाब आमचो नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर, हॅव्हिंग प्लेड फॉर उसोफोनिया गेम्स, and ताजे आज मांद्रे मतदारसंघातले मेजर बीच एरियाज हॅव बीन एक्चुअली बूमिंग इन अ मच बेटर मॅनर विथ क्वालिटी टुरिस्ट कमिंग देयर। बाकीच्या आमदारांनी जे विषय मांडले स्पीकर सर, कर्म आणि धर्म म्हणले जितात, पण ताजे वचना आयच्या दिसाक। पण स्पीकर सर, बीच स्टडी ऑलरेडी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इज बीन डुईंग। बीच कॅपेसिटी आम्ही ऑलरेडी एजन्सी घाल्ली आसा। डिमार्केशन ऑफ स्विमिंग एरिया झोन्स आम्ही ऑलरेडी मार्क केल्ले आसा, फॉर फॅमिली वेगळी, लेडीज वेगळी आणि भुरग्यांक वेगळी म्हणून ती कॅटेगरी केल्ली आसा। सो वी आर कंटिन्युअसली वर्किंग टू एन्श्योर स्मूथनेस ऑन द बीच स्पीकर सर। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
फोंडेचो मर्दनगड संरक्षीत थळ म्हणून अधिसूचित जाले उपरांत थंय सोबितीकरण तशेंच छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक उबारपाचें काम हातांत घेतले अशें आश्वासन पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिले. उपरांत आमदार दाजी साळकारान आपलो प्रस्ताव फाटीं घेतलो. फोंड्या म्हालांतल्या मर्दनगड किल्ल्याचे इतिहासीक म्हत्व लक्षात घेवन आनी पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर तांचे रक्षण आनी संवर्धन करचे म्हूण वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान विधानसभेत खाजगी थाराव मांडिल्लो. हाचेर आमदार विरेश बोरकार, उल्हास तुयेकार, गोविंद गावडे, चंद्रकांत शेटये, मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी हेरांनी उलोवप केले. म्हणटात की छत्रपती संभाजी महाराज गोंयान आयिल्ल्यानूच आमी सगळे सुरक्षीत उरले, आमकां संरक्षण तांचें मेळ्ळें आनी त्या खातीर हे सगळे फोर्ट्स जे आसा तांचें संरक्षण करप चड गरजेचें आसा. छत्रपती संभाजी महाराजाचे धैर्याचे, शौर्याचे आनी पराक्रमाचे एक साक्षीदार म्हणून हो आज मर्दनगड थंय आसा आनी तो आज तांचे अवशेश उरले पूण तो आज थंय उबो आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा मर्दनगड संवर्धन समितीचें, जाणी हें लक्षान आमकां हाडून दिलें की असो संभाजीचो गड हांगा बांदिल्लो, म्हणजे स्वता तांणी बांदिल्लो, हांगा एक म्हयनोभर राविल्लो गड आज आमचे मदीं आसा म्हणून. नाजाल्यार आमकां केन्नाच कळपाक नाशिल्लें की संभाजी महाराजान स्वता बांदिल्लो. तांणी जिखिल्ले खूब गड आसा. संभाजी महाराज आपल्या लायफ टायमान खूब गड जिखले पूण हो गड तांणी स्वता बांदिल्लो आसा. ताजी म्हणजे फाटली स्टोरी कितें आसा ती आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगल्या आनी त्या खातीर हो गड राखप तितलेंच गरजेचें आसा. फोंडेचो मर्दनगड किल्लो संरक्षीत थळ म्हूण अधिसूचित जाले उपरांत थंय सोबितीकरण तशेंच छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक उबारपाचें काम हातांत घेतले अशें आश्वासन पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिले. उपरांत वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान मांडिल्लो खाजगी थाराव फाटीं घेतलो. आर्कायव्जा भितर आयज आमी काडून पळयलें आसा अनेक डॉक्युमेंटेशन पोर्तुगीजांनी स्वता जावन केल्लें की मर्दनगडाचेर ज्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसात ते तातूंतय आस्पाव आसा. स देसाई हो एक लेखक आसा, शिवशाही पोर्तुगीज कागदपत्रां तांचे कडेन आसात. सुरेंद्रनाथ सेन पोर्तुगीज आनी मराठी यांचे शोधपत्रक ह्या पुस्तकां भितर आसा. भारत इतिहास संशोधक मंडळ पुणे आणि शिवचरित्र पत्रसंहार संग्रह या सगळ्या पुस्तकांनी आणि अनेक पुस्तकांनी हाचो आवर्जून उल्लेख आसा. फाल्यां सकाळी हाच्या नंतर ही एक कहाणी, एक स्टोरी घडयल्ली, कथीत स्टोरी म्हणपाक जायना म्हणून हांवें संदर्भ दिता. आणि जशे केबल स्टे म्हणा किंवा त्याचे सौंदर्यीकरण म्हणा किंवा त्याचे स्मारक छत्रपती धर्मराज संभाजीराजेचे स्मारक ह्या गोष्टीचो आम्ही करपाचो प्रयत्न करतात पण पयलीं हो मॉन्युमेंट अजून पर्यंत नोटिफाय जालो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्यटनाक चालना मेळटा जाल्यार कर्नाटका प्रमाण रातच्या 1 वरां मेरेन गोंयांतल्या रेस्टॉरंटांनी, शेकांनी आनी लग्न सुवाळ्यात संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचो यत्न सरकार करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मात पर्यावरण मोग्यांच्या विरोधा खातीर हे विशयाचेर निर्णय घेवपाक मेळना अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हे विशीं आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. गोंयांत रातचे 10 वरां उपरांत व्हडल्या आवाजात संगीत वाजोवपाक मनाय आसा. हाचो गोंयच्या पर्यटनाचेर मोठो परिणाम जाता. तशेंच ह्या क्षेत्रांत काम करपी लोकांक लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा. कर्नाटक सरकारान ज्या पद्दतीन राती 1 वरां मेरेन म्युझिक वाजोवपाक परवानगी दिल्या ते प्रमाण गोंय सरकार रेस्टॉरंटांनी आनी काजरा वेळार राती उसरां मेरेन संगीत वाजोवपाक कित्याक दिना असो प्रश्न फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्लो. ह्या विशयाचेर आमदार कार्लोस फेरेरा, चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी उलोवप केलें. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की राती उसरां मेरेन म्युझिक वाजोवपाक परवानगी दिवपाक कांयच हरकत ना, मात कांय पर्यावरण मोगी हाका विरोध करतात. ताका लागून निर्णय घेवपाक मेळना. पूण जर पर्यटनाक चालना मेळटा आसत जाल्यार कर्नाटक राज्या प्रमाण गोंयांतूय रातच्या 1 वरां मेरेन रेस्टॉरंटांनी, शेकांनी आनी काजरा वेळार संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचेर विचार करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. जे कोण आमची काजरां करतात, जे कोण रेस्टॉरंट चलयतात गोंयकार, तांचे खातीर हो इश्यू हांवें रेज केला. म्हजो पयलो प्रश्न आसलो की 10 जे म्युझिक बंद करतात ताजो इम्पॅक्ट टुरिजमाचेर कितलो जाता काय म्हणून. तो मे बी द क्वेश्चन इज नॉट टू द रायट मॅन. एनवायरमेंटाचें काम न्ही तें आनी देरफॉर यू हॅव सेड दॅट नो असेसमेंट इज डन. बट फ्रॉम वॉट आय गॅदर फ्रॉम स्टडीज दॅट हॅव हॅपन्ड it is around 675 and can rise up to 1620 crores a year. Just this 10 to 12 जे म्युझिक बंद जाता तातूनच इम्पॅक्ट ऑन टुरिजम.
एक जालें. स्पीकर सर, आतां कितें करता सरकार? मुखेलमंत्र्यान भुपेंद्र यादवाक लेटर बरयलें 15 एप्रील 2025 की 70 डेसिबल म्युझिक टील 1 AM अलाव करचें म्हणून. युनियन मिनिस्टरान म्हळ्यार वयले इंजिनान सांगलें की WHO गायडलायन्सा खातीर आनी 2005 सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्सा खातीर हें करूंक आमकां मेळना. स्पीकर सर, म्हजो पयलो प्रश्न आहा, what is the next step of the government? Has the government given up on this issue? It is up to 1 PM पर्यंत एस्टॅब्लिशमेंट ओपन करून 1 AM PM म्हळ्यार पयलीं सॉरी 1 AM पर्यंत दवरून पॉसिबल आसत. हांव व्हेरीफाय करता स्पीकर सर. डेफिनेटली गोंयच्या टुरिझम इंडस्ट्रीक जर हाचो फायदो जाता आसत जाल्यार आमकां बरें ते घेवपाक. टुरिझम आनी लोकल लोक बरोबर आसतले. बाजार मेन म्हणजे काजरा स्पेशली काजरा. स्पीकर सर, तूं एक स्टेटमेंट कर चीफ मिनिस्टराक सगळ्या लोकांक गोंयच्या जनतेक पळोवनी की काजरा एक मेरेन चलतले, आपल्याक प्रॉब्लेम ना. कर ना कर. आमी हांवें डिमांड क्वेश्चन घाला हाचे खातीर. एक्चुअली क्लब क्वेश्चन दुसरो आहा. शुड हॅव बीन टेकिंग. स्पीकर सर, काजरा 1 पर्यंत चल्ले म्हणून आमकां प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू द जे एनवायरमेंटलिस्ट जे केसी फायल करतात. ना काजराक कोण करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात उबर सारखिल्या खंयच्याच कॅब एग्रिगेटराक सरकारा कडल्यान अजून मेरेन मान्यताय दिवंक ना म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. राज्यात उबर कॅब सुरू आसा अशे आरोप जाता. हे विशीं चवकशी करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. कोलवा वाठारांत अशा प्रकाराची कागाळ पुलिशेन नोंद जाल्या, देखून गोंयांत बेकायदेशीर कॅब सेवा सुरू आसा असो आरोप आमदार वेंजी वेगसान केल्लो. मोपा विमानतळाचेर परवानगी नासतना प्रवाशांची येरादारी केल्यान उबेर टॅक्सी चालक आणि व्यवस्थापना आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. देखून आमदार वेंजी वेगसान कोलवा वाठारांत अशाच तरेचो प्रकार घडिल्ल्याचे सांगले. अशा तरेच्यो बेकायदेशीर कॅब सेवा सुरू आसात म्हूण आमदार वेंजीन विधानसभेत आरोप केलो. हाचेर जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले की आतां मेरेन सरकारान उबर सारकिल्या खंयच्याच कॅब एग्रिगेटराक मान्यताय दिवंक ना. अशा तरेच्या प्रकरणाचेर योग्य ती कारवाय करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें. बाणाल्यान एक उबर बुक केली आणि मोपा एअरपोर्ट टू ते दाबोलीसून हे उबराचे येयले आमगेले टॅक्सी ड्रायव्हर. मागीर ते टॅक्सी ड्रायव्हरान उबरा ड्रायव्हरा कोलवा पुलीस स्टेशना हाडलो, रिपोर्ट ड्राफ्ट केलो. तेणे खूद सांगिल्लें हांव गेलो थिंगा 12:30 आनी हांव 12:30 वचून ते उबरा ड्रायव्हराक हांव उलयलो. नाव वॉट दे आर डुईंग इज दे गो ऑन द प्ले स्टोराचेर वयताय आनी उबर एप्लिकेशन डाउनलोड करून रेजिस्टर कोताय आनी इलिगली आतां ते ऑपरेट कोताय. हांव इन्क्वायरी करपाक लायता. ना इन्क्वायरी म्हणजे तुवें काल सांगलेलें, तुवें काल सांगिल्लो आसतना तेंगे कापसतात चोय ते भिनाय. स्पीकर सर, फ्लोराचे आम उलयले एक्शन घेतले ते भिनाय. स्पीकर सर, अजूनही आम्ही कोणाकूच परमिशन दिवंक ना. तरी जर तुवें आज ताबडतोब ईमेल धाडपाचो उबराक आनी एक नोटिफिकेशन ऑर्डर काडपा जाय की नो. I'll verify first. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. स्क्रॅपयार्डाचो प्रश्न फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर सुटावो करतले तशेंच नवें धोरण हाडटले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आश्वासन दिलां. स्क्रॅपयार्डा विशीं फुडल्या म्हयन्यांत बसका घेतले म्हणून कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी म्हायती दिली. शेतां, पर्यावरण संवेदनशील गांव तशेंच रहिवाशी वाठारांत आशिल्लीं स्क्रॅपयार्डां स्थलांतरीत करपा विशीं आमदार विजयान खासगी थाराव विधानसभेत मांडिल्लो. शेतां, पर्यावरण संवेदनशील गांव तशेंच रहिवाशी वाठारांत आशिल्लीं स्क्रॅप यार्डां स्थलांतरीत करची. ह्या स्क्रॅप यार्डाक लागून पर्यावरण तशेंच लोकांच्या भलायकेक धोको निर्माण जाता म्हूण आमदार विजयान खासगी थाराव विधानसभेत मांडिल्लो. स्क्रॅप यार्डा विशीं आमदार विरेश बोरकार, वेंजी वेगस, उल्हास तुळेकर, मायकल लोबो, क्रुज सिल्वा, गोविंद गावडे, दिगंबर कामत आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव उलयल्लो. That the government relocates all vehicles, scrap yards and metal salvage yards from residential, agriculture and eco-sensitive village areas to designated zones within Goa IDC estates. These scraps pose environmental health risk and disrupt rural life. The government should identify existing scrap yards, develop proper equipped IDC zones and implement a phased relocation plan to ensure safe and regulated operations. The government is seized of the issue and has already initiated steps for relocation of existing scrapyards. The GWMC has constituted a committee consisting of officials from Revenue Department, Department of Urban Development, Director of Panchayat, Goa State Pollution Control Board, Goa Industrial Development Corporation, Administrator of Komunidad and GWMC for identification of land for setting up recycling, upcycling units and scrapyards. The Goa Waste Management Corporation is presently working on formulating the draft
Goa Waste Recycling Unit policy. This draft policy would ensure regulating and relocation of unorganized recycling, upcycling units and scrap yards operating in Goa in identified areas. आमदार विजयान मांडिल्ल्या खाजगी ठरावाचे जाप दितना कोयर व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले की स्क्रॅप यार्डा विशीं फुडल्या म्हयन्यांत आयडीसीचो अध्यक्ष आनी स्टेक होल्डरां सयत बसका घेतले. स्क्रॅप यार्डाचो प्रश्न 6 म्हयन्यां भितर सुटावो करतले तशेंच स्क्रॅप यार्डा खातीर नवें धोरण हाडटले म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान सांगले. देखून आमदार विजयान हे विशींचो ठराव फाटीं घेतलो. We will be holding a meeting very shortly with IDC chairman and all the other stakeholders. We'll see that you all also basically involved in that decision, and we will inform you all which will be the area, because we are trying to identify 2 areas, one in north and one in south. IDC chairmanan हाजी मिटिंगूय घेतली. खंय जागो तांच्याकडे आसा एलोकेट करपाकूय ठरले. तांच्याकडल्यान विरोध जावपाक लागलो की स्क्रॅप यार्ड तुमी आनीक IDCन हाडूं नाकात, IDC पिड्ड्यार जातल्यो म्हणून. 8 तालुक्यांनी तरी म्हणजे कोस्टल बेल्टाक तरी सेपरेटली ताका प्रत्येक तालुक्यान जागा जाय. आमी IDC इवन दो द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट विल टेक द इनिशिएटिव्ह IDCच्या बरोबर आमगे जे जागे आमकां जो कोण विकत दिता ते जागो विकत घेता, डिमार्केट करता आनी स्पेशली तांकां आमी लिजार दिता. पॅडी फिल्डान तरी जागा दिवचे न्ही, म्हणजे तुजें शेत सोडून दी, उरलेल्यांचें शेत ताका लागून पिड्ड्यार जाता. म्हणजे आपल्या शेताचे भाड्याचे पयशे तो अल्पशे कितें घेता आनी सगळे ऑफिशियली करता, तेणे करून तांकांय बी ऑफिशियली जागो दिता आनी हो विशय आमी काबार करता. That Babush will get a smart solution, unlike the smart city. Therefore, I will withdraw it. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ACGL कंपनीत भायल्या कामगारांक कामार दवरून गोंयच्या 8 कर्मचाऱ्यांक अचकीत घरा वचपाक सांगिल्ल्यान गोंयच्या कर्मचाऱ्यांनी कंपनीच्या भायर निशेध केलो. मनीसबळ चड जाल्ल्यान तांकां घरा वचपाक सांगलें, मात तांकां कामावेल्यान काडूंक ना अशें कंत्राटदार सांगता. मात तो बिगर गोंयकार कंत्राटदार आमचेर अन्याय करता अशें कामगारांचें म्हणणें. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून गोंयच्या कामगारांचेर जावपी अन्याय थांबोवचो अशी मागणी गोंयच्या कामगारांनी केल्या. ACGL कंपनीत भायल्या कामगारांक कामार दवरून गोंयच्या 8 कर्मचाऱ्यांक अचकीत घरा वचपाक सांगिल्ल्यान ह्या कर्मचाऱ्यांनी कंपनीच्या भायर निशेध केलो. मनीसबळ चड जाल्ल्यान तांकां घरा वचपाक सांगले, मात कामावयल्यान काडूंक ना म्हणून कंत्राटदार सांगता. मात कंपनीत भायल्यांक कामार दवरून फकत गोंयकारांक घरा धाडप हो कसलो प्रकार काय म्हणून ह्या कामगारांनी नाराजी उक्तायली. ह्या भुरग्यांक कामार दवरिल्लो बिगर गोंयकार कंत्राटदार आमचेर अन्याय करता अशी कागाळ गोंयच्या कामगार भावांनी केल्या. आमकां कामाच्या वेळार सेफ्टी लेगीत दिनात म्हणून ह्या कामगारांनी खुलासो केलो. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून गोंयच्या कामगारांचेर जावपी अन्याय थांबोवचो अशी मागणी ह्या वेळार ह्या गोंयकार कामगारांनी केल्या. म्हणपाक लागलो सुपरवायझर मेन पावर चड जालो म्हणपाक लागलो. तेन्ना गोंयच्या भुरग्यांक 8 जाणांक कितल्या जाणांक तुमी घरा चला म्हणपाक लागलो. घरा चला म्हणटा कोण एकटो कितें म्हणपाक लागलो, आमी पयशान येता, एके गाडयेन दोग जाण येता म्हणपाक लागलो. तेन्ना आमी मागीर कशें एकट्याक जर धरलो जाल्यार आपूण कसो वचो म्हणपाक लागलो. बसी ना काय ना, एक जर आतां सकाळी 8 आसल्यार सांजच्या 4 5 बस आसता, तेन्ना कितें करपाचें. आनी कित्याक गोंयच्या भुरग्यांक कित्याक काडटा, घाट्यांक कित्याक काडींक ना, ते कित्याक काडींक ना, कित्याक घाटी हांगाचे म्हणून रिस्पेक्ट दिना काय ना. सुपरवायझर जाय ते उलयता आपणाक, हे कितें नाका आसलें. अरे गोंयांतली कंपनी जाल्यार गोंयकारांकच कित्याक धमकी. 34ची 2 म्हयन्याची गरज आसता. भुरगे कशें येता कशें कितें येता खबर ना. काही लग्न जाल्ले आसता, भुरगीं आसता तेंची, ते म्हणटा आज जो आमकां आज 15,000 पगार मेळ्ळो तेतून 500 रुपया भुरग्याक ड्रेस व्हरतलो किंवा घरान बाजार व्हरतलो. ह्या हितून येता भुरगे कामाक. गोंयची गरीब परिस्थिती खबर आहा कोणाक कशी आहा ती, जाल्यार तो कित्याक अशें करता, करूंक जायना न्हू. आमकां डायरेक्ट घरा जावं आदले दीस सांगाना अशें सांगूंक नाका, आदले दीस सांगपाचें तेंचे आदले दीस काय जावना, डायरेक्ट घरा चल मॅन पावर चड जाला म्हणटा. आणि आमी 5 जाण आमी सगळे 4 जाण घाटियांक करता. गोंयकार म्हणून काडून उडयले आनी 4 जाणां घाटियांक थंय दवरले. घाटियांक कांयच म्हणना, काडून उडयना, गाडी हाडूंक ना म्हटलेले शाणपण सांगता मरे, परतून सांगता तूं म्हणजे म्हणा चड शाणपण सांगता. मॅन पॉवर फूल जाली न्ही की गोंयकाराक घरा धाडटा, घाटियांक घरा धाडटा, तांचे मनीस न्ही ते म्हणून. पण गोंयकार आसतना मॅन पॉवर फूल कशी आता. आणि आमच्या भुरगे येयले न्हू, वॅकन्सी बंद म्हणटा आनी घाटी भुरगे वॅकन्सी बंद म्हणटा. इतना स्टाफ लेता है क्यों? जिस दिन पेमेंट तो आएगा काम पे उस दिन पेमेंट मिलेगा, डेली बेस है हमारा. अरे ऐसे लेते हैं क्यों?
तुमको पहले ही बोला है मैं। कब बोला था? कब बोला था? कब बोला था? लेटर का लेटर दे दो। सब कंपनी का ना लेटर रहता है, जो एक्टिविटी है ना कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट का लेटर रहता है। पहले फॉर्म मिलता है, फॉर्म दिखाओ पहला। टाइमिंग है ना कंपनी का टाइम से आना चाहिए ना। 9:30 बजे इधर से चल के गया, उसने क्या बोला? पहुंचा दूंगा घर। हाँ, गाड़ी नहीं थी, मैंने उसको बोला था मेरा फ्रेंड बाहर वेट कर रहे हैं, उसको बोला था मैं जाता हूँ घर, लेकिन वो क्या बोला? मैं छोड़ूंगा तेरे को। कितना किलोमीटर है? मैंने बोला 20 किलोमीटर है, मैं छोड़ूंगा बोला, और फोन बंद किया उसने जाके। डॉक्टर प्रमोद सावंताक विनंती करता की हो जो गोंयचे कॉन्ट्रॅक्ट आसा गोंयकारांकूच मेळचे आनी गोंयकारांनीच चलोवचे आनी गोंयच्या भुरग्यांकूच घेवचे. आणि तो कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन लायसन काढला गोयच्या भुरग्यान कॉन्ट्रॅक्टरान, जे कॉन्ट्रॅक्ट चलयता ते सगळे घाटी चलयलेले आहा भायले. प्रमोद सावंतान हेजेर मातशी बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची. गाडयांक भरता आनी गोंयकारांक रिक्साक दिना कॉन्ट्रॅक्ट. आणि हे कंपनीत अजून आमकां 1.5 महिनो कामाक जाल्लो, अजून सेफ्टी ना, शूज ना, हेल्मेट ना, कितेंच ना. आमकां कितें जाल्यार हे पळोवन घेतले. आनी तो म्हणजे सांगता घरा कडसून चष्मो बी हाड म्हणटा जो आनी आमकां घरा कडसून घालनी म्हणटा शूज स्पेक कंपनी या गोंयची कंपनी गोंयान कंपनी जाल्यार भायल्यान कित्याक कितले दिवपाक जाय रिस्पेक्ट? गोंयान भुरगे खूब आहा. गोंयान भुरगे घे म्हणून घाल्लेले आहा, जे कॅपेसिटी बरे शिकलेले सो आसा, कॉन्ट्रॅक्ट घेवच्यांक अवेलेबल आहा, पूण तो अशें कित्याक करता? सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रक्षाबंधनाक 21 दीस उरिल्लो आसतना पेडणेच्या बाजारात राखी विकत्यो घेवपाक लोकांची बरीच गर्दी दिसून आयली. अंदूय वेगवेगळ्या तरेच्यो राखी बाजारात विक्रेक आयिल्ल्यो आसात. आमच्या हांगासर फाल्यां रक्षाबंधनाचो प्रोग्राम हे आसा, ते वक्तार आमी राखयो दवरलेल्यो आसात सगळ्या तरेच्यो, भुरग्यांच्यो स्पायडरमॅन, बेंटेनाच्यो, सगळे तरेच्यो राखयो, डायमंडाच्यो राखयो, आनी बरेच तरेचे आमकां थंयसर भुरगीं गिरायक घालता. आनी ती राखी आसा आनी ती लायटी ताका पेट्टा, ताका लागून भुरगीं अशी स्पायडरमॅनाची जायी म्हणटात, बेंटेनाची जायी म्हणटात, सगळे तरेचे तांकां राखयो आमी हयसर आज मेळवल्यो आसा. मडगांवचे रवींद्र भवन बंद आशिल्ल्यान कलाकारांचेर हावळ आयल्या. सांस्कृतीक केंद्र आशिल्लें रवींद्र भवन सांबाळपाक सरकाराक अपेस आयला, अशी खर टिका एल्विस कोमसान केली. हे भवन परतून सुरू करपाक सरकार यत्न लेगीत करिना अशें ताचें म्हणणें. सरकारान ह्या प्रकारान लक्ष घालून कलाकारांक आर्थीक मजत करची, नाजाल्यार रवींद्र भवन परतून सुरू करून दिवचें अशी मागणी गोमसाणी ह्या वेळार केली. ह्या भागांतले एक प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन हे म्हणल्यार रवींद्र भवन, आणि रवींद्र भवन हे ऑडिटोरियम साउथ डिस्ट्रिक्टाचे म्हणजे संपूर्ण गोंयांत सुद्धा म्हणल्यार आता इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूशन्स जे लोकां खातीर केल्ले. आनी कोणे केल्ले? सरकारान केल्ले, पण कोणाच्या पैशांचेर? लोकांच्या पैशांचेर. आमी पळयलां की पयलीं एक प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन गोंयांत एकच असलें म्हणटा तें कला अकादेमी. कला अकादेमीन लॉकडावन जालो आनी प्रोलॉंग लॉकडावन, अजूनही पार्शियल लॉकडावन चालूच आसा. कित्याक ज्या पद्दतीन ते फंक्शन जावपाक जाय ते अजून जावना. आनी मजगतीन रवींद्र भवन मडगांवचे हे लॉकडावनान पडल्यार आज 1 म्हयनो जालो. ओके, अजून केन्ना हो लॉकडावन लिफ्ट जातलो ती कोणाक खबर ना. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॅक ऑफ ट्रान्सपरन्सी. स्टेक होल्डर कोण? स्टेक होल्डर लोक, मेन स्टेक होल्डर लोक. दुसरे म्हणटा ते कलाकार चडशे जे मेन ऑडिटोरियम यूज करता. आनी बरेचशे आसतले पोएट आसतले, त्या दुसऱ्या ल्हानशा हॉलान कितलेशे ल्हान ल्हान सभा जाता. आनी हे जाता आसतना अजून केन्ना ओपन जातले ते कांय खरें ना. पूण ताजे फाटल्यान जी संस्था आसा रवींद्र भवन, ही एक सोसायटी अंडर द सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, affiliated to the attached to the Department of Art and Culture. So आर्ट एंड कल्चराचे जे मनीस आसा तांकां पगार चालूच आसा. हे हांगा पळय वेज कारभारी आसा तेंचे कितें आसा तें चालूच आसा. चेअरमॅनाक ताचे अलावन्स, ताची गाडी सगळें चालूच आसा. मेंबर सेक्रेटरी आपलो फुल स्केल पगार घेता. मागीर तुजे दुसरे कामाक आसात ते पगार घेता. सो एका सायडीन जे मेन स्टेक होल्डर आसा तांचो इन्कम बंद, पूण तुमचो इन्कम चालूच आसा, तुमकां कामच ना. येट यू आर पेड. नो वर्क नो पे अशें जावपाक जाय प्रिंसिपलान. पण हांगा नो वर्क येट यू आर पेड
आणि हे जे कलाकार आसा नो वर्क आणि नो पे घरा. सो दिस इज क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्बॅलन्स. हाका लागून खुबशे लोक त्रासान पडल्या. सो आमचो पयलो डिमांड म्हणटा तो हे तुमच्या जर लक्षात येत बाय नाव यू वूड हॅव प्लॅन्ड द ऑपरेशन ऑफ रिपेअर्स. यू वूड हॅव प्लॅन्ड सम एक्शन की सम कॉम्पेन्सेशन कॅन बी वर्कड आउट फॉर द अफेक्टेड. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.